आनी आतां खबरो विस्तारान मंगळारा तमिळनाडू पुलिशेन जनतेचेर पुलीस फायरिंग केले। हातूंत 11 जाणांक मरण आयले। अशी घडणूक गोंयांतूय घडूं येता, ती गोंयांत घडची न्हय। सरकारान हाचेर लक्ष घालची म्हूण मागणी करून तमिळनाडून जाल्ल्या घडणुकेचो आयटकान निषेध केला। आरडीएक्सको खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। दुःखाची गोष्ट, काल पोलीस फायरिंग जालें, लोकांचेर आक्रमण जालें तमिळनाडू पुलिसांचे। आणि हे आक्रमण ह्या खातीर जालें, they did this to protect the company and its interest against the people. लोकांच्या विरोध ह्यो लाठी चार्जूच जावना, गोळीबार जालो आनी 11 लोकांक मारले आनी तांतून मारून उडयले आनी तांतून 17 वर्साचे एक चेडूं आसा। इश्टानो, हे जे स्टर्लायट कॉपर टुटुकोरीन जाला तें गोंय जावंक शकता। आयज ह्यो मोदी सरकार ईज ऑफ डुईंग बिजनेस, सगळे कितें मालकांक सवलत्यो दिवपाच्यो आनी सोंपेपणान बिजनेस जावचो, वेव्हार जावचो ह्या आमच्या देशान, ह्या उद्दिश्टान ह्यो मोदी सरकार मालकांक सगळे तरेच्यो सवलत्यो दिवंक लागला। अशा वेळार गोंयांत गंभीर प्रदूषणाचे प्रश्न आसात। गोंयचे मायनिंगूच ताचेर खुबशे आरोप आसात। सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा। आमी सरकाराक सांगतात की कांय खासगी प्रायवेट कंपनीक तुमी वयर काडटात, त्या प्रायवेट कंपनीक तुमी लीज दिवंक सोदतात, तेज्या पेक्षा सरकाराची मीन आहा, लोकांची मीन आहा, पब्लिकेची मीन आहा। ते पब्लिकेची मीन, पब्लिकेची संपत पब्लिके थंय दवरा। सरकारान ही मायनिंग कॉर्पोरेशन, मायनिंग गोवा मायनिंग मिनरल्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तयार करून ह्यो मिनरल जो पळय संपत आहा, ही मायनिंगेची ही लहू जो संपत आहा, तेजी संपत लोकां खातीर करची म्हणून हो आमचो निषेध आमी प्रगट करपाक AITUCचो। वेळावेळी ह्यो निषेध प्रगट करिना जाल्यार तेजो कांय उपयोग आसचो ना। तेका लागून आमी ह्यो धाकटुलो डेमॉन्स्ट्रेशन केला आनी तो डेमॉन्स्ट्रेशन आमी ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या वतीन केला। सांगपाक सगळ्यांक की वी आर विथ द पीपल ऑफ टुटिकोरीन, वी आर विथ द पीपल हू आर ऑप्रेस्ड, वी आर विथ द पीपल हू आर fighting to preserve the environment, the delicate ecology, the benthic life of our oceans and rivers, आणि त्याच बरोबर जे उदकाचे वाऱ्याचे जे प्रदूषण जाता तेज्या विरोध सरकारान खोर उपाय घेवपाचो म्हणून।